Uwitam-ci soba, Ocin Deva Monti, Deva Noctankeli, Ekus Mogavami, Am-ci Mana Santosta, Am-ci Casa Urgota, Am-ci Dona Ulasta, Zoi, 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 salve espora. Am-ci Mana Santosta, Am-ci Casa Urgota, Am-ci Dona Ulasta, Zoi, 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 salve espora. Sogniate coscivi, sogniate cus papoi, soglideva borghi, osliam-ci fami, am-ci Mana Santosta, am-ci Casa Urgota, Am-ci Dona Ulasta, Zoi, 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 salve espora. Am-ci Mana Santosta, Am-ci Casa Urgota, Am-ci Dona Ulasta, Zoi, 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 salve espora. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयचे हे मिसाची समारंभणी रिजिना मंदीर रावतली आमची भावा भयणां हो सॅक्टर करता. विभागांतली सगलीं भावा भयणां मारिया इमाकुलाद समुदाय रेजिडेन्सी सायड तशेंच सेंट विन्संट द पालोटी समुदाय रेजिना मंदीर हांगासर रावतली सगलीं आमची भावा भयणां आयचे मिसाचे समारंभणींत मांडावळ आनी सगलीं मिसाची भेट बरे तरेन करतात. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच आज मागूंक लायता ग्लोरियो आनी अनिता फेर्नांडीस आपल्याचो लग्नीक वार्षिक दीस समारंभता. देवान तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण तांचे खातीर मागुया. टायरन डिसोजा आपल्या जल्माचो दीस समारंभता. ताचे खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज हांव दिता. आयज आमी मोंत सायबिणीच्या निमाण्या नोवेनान आसाव. आयचो विशय जावन आसा काल्तिकायेंच्यान मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. सायबीण माय ल्हानवीक देव बिरांतीच्या कुटुंबान जल्मली. तिने ल्हानविकायेन देवाच्या उतराक मान दिलो आनी जेजूची आनी आमची आवय ती जाली. देवान आमकां जण एकल्याक वेगवेगळ्या देण्यांनी भरल्यांत. ती आमी बरे तरेन वापरूंक, गरजेवंतांक आदार जावंक आनी अशे तरेन खालतीकायेन जिवन मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या मिसाच्या भेटेंत मागुया. बाबा भयणीनो, आज सायबिणीचे वेस्पर आमी करता. तर आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन प्राचिताची रीत आमी म्हणटा हांव पातकी
ती आमी करची ना आमी 3 स्तोत्रां गायतले आनी तातूंत एक प्रतिगान आनी उपरांत आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर आमकां जी कितें आमी गायनां काडटले ते आमकां सांगतले म्हणटच स्तोत्रा वरवीं आज देवाक आमी किरीत भाशेन दिनवासतले आमी आमचे सांजेचें प्रार्थन व पवित्र सभेचें मागणें हें पुस्तिका आमचें सवें आसा जाल्यार पान 400 आमी पयलें प्रतिगान सुभागी तूं आंकवार मारी सगल्या वस्तूंच्या रुसनाराक तुज्या कुसव्यान तुवें सांबाळ्ळो Kitka Wek Dasak 828. Nowe rozumia amche kadiro soya tane guruna goya sorbe sora shamana sondo saegi kaya sorbe sora shamana sondo saegi kaya सगलें बरोबर म्हणया मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन सुभागी तूं आंकवार मारये सगल्या वस्तूंच्या रुसनाराक तुज्या कुसव्यान तुवें सांबाळ्ळो Hymn number दुसरें प्रतिगान आतां आमी म्हणटल्यो hymn number 830. साणे तुका रुचली ताका तुवें सोम दिलोय तोरी सासनाक तूं आंकवार Sundays always morak wakana Soglia munshano devakayo kora Sundays always morak wakana Soglia munshano devakayo kora Sorves porachi seva kora Anondatachi bukti kora Sordika gavun biko sora Sonto saria deva muka Hallelujah, 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 Survis poranco eklos roznan Towanco babuj to samana Wispasania doja
소놀이 양질라주시려 모이바산 소로 사바려려 다시 무가랴 도암소디우 아미다 솔로 다시 보사 할렐루 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 할렐루야 Muy maninoman mogar baba, muy maninoman tachabuda, muy maninoman oshidotmya, triegeva noman noman, Alleluia, 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 Alleluia. Lasani sormes por aguatanan, sola conchano de bandayon cora. Lasani sormes por aguatanan, sola conchano de bandayon cora. Protigan. Zane tu karutsli, taka tu venson biloy, tori sasnak tu akwar. तिसरें प्रतिगान आता आमी म्हणटलो. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो देवलो आशीर्वाद तुझे दुवे आमा मनशांक जिविताचे फोड तुझे उदेशी बोगूंक मेळ्ळे. Hymn number F8. Bapać mój mych, mój kołora. Bapać mój mych, mój kołora. Jezusowi, 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 korec tacie, tori eva por victor, Jezus porar da koinida. आपणानी गोताली करू साखराचे Shavuri, Zakor Zalo. लानवी कावतो पाडो सालो कुसार Jezus lalvi Canto Zalo. देखून सोडा दाखा उगलो सगळ्यांना purnamaka Bapanile. स्वर्गाभिते नरकान निघून जिसू नावा Tibi porta noman korta. Bapa boy mo vopun. Sobrioci popor korta. Jesus omi, Jesus omi. Bapać mój mych, por korkora. Bapać mój mych, por korkora. Jesus omi, Jesus omi. सगळीं बरोबर मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो देवलो आशीर्वाद तुझे दुवे आमा मनशांक जिविताचो फोड तुझे उदेशी बोगूंक मेळ्ळे.
प्रार्थुया. सुरपुद्विदा देवा बोबा घेवन तांकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी सोंतो हुस्ताव. ही मोगाळा वयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गा सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासणाच्या हा सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नोदरेकाल सर्वेश्वराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेश्वर मनशां कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनाय चडशीं मेळनासलीं. एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन बोरमेलोले देखून ताच्यान कांय एक पळोवंक जाय नासलें. देवाची पणटी अजून पालवंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेश्वराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेश्वरान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, ओ पळ्ळे आसा. आनी रोकडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, ओ पळ्ळे आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हटलें, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सर्वेश्वरान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, ओ पळ्ळे आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतीपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेश्वराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेश्वरान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेश्वरान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हटलें, ओ पळ्ळे आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेश्वर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हटलें, चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेश्वरा, तुजो शेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेश्वर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेश्वरा, तुजो शेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेश्वर ताचे सोबे आसलो आनी सर्वेश्वर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकल पडूंक दिनासलो. हे परी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खें इस्रायल दान तें बेर्सेबा पर्यान वळखूंक पावलें. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. म्हणुया, बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. आशेवन आशेवन सर्वेश्वराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वळव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेश्वराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बसतल्या पितुऱ्यां बरोबर भोवना तो खरेंच भागी. जबाब, बापा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां. येवन आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय,
तेन्ना हांवें म्हटलें, ओ पळय हांव येतां. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रोटाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्तां. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेश्वरा. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो फाटलाव कोत्तात. Sorvespo तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सोर बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता, पिणकेचे पिणकेत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोफ दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, इन ओलक्यांक ऊंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सोर काडाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय आमचो जावन आसा खालतिकायेन जिवंक मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी करुया. भावा भयणीनो, 15वेर मायाचे 2022 वर्सा पाप साहेबान रोमा शारांत आमच्या भारताच्या पयल्या लौकीक ह्या भावाक आल्ताराचो मान दिलो आनी ताका सांत म्हूण परगटलो. ताचें नांव कोणूय तरी जाणा तुमचे मदें? पयरूच मायाच्या म्हयन्यान दिलात. भाग्योत म्हूण ताका परगटला. तामिळनाडूचो देवशायम पिल्लय. आयकलां नांव? देवशायम पिल्लय. म्हणटकूच ताचें नांव आहलें नीलकंठा पिल्लय. हो देवशायम पिल्लय 22वें व 23वें एप्रिलाचे 1712 वर्साचो तो
1712 ह्या वर्सा कन्याकुमारी एका हिंदू फॅमिलीन जल्मलो. त्रावणकोराच्या महाराजा मार्तानंदा वर्मा हाचे लागीं ताचे बरे संबंद आसलोले. म्हणटकूच तो ताच्या राज्यान आपूण हुशारकायेन ताच्या राज्यांत वावर करतालो. आनी देवशायम पिल्लाय हो 1740 एक वर्सा कॅप्टन युस्तासियस द लेनॉय ह्या डच नेवल कमांडराक त्रावणकोराक झुजूंक धाडलो आनी तो शेंडून भावा भयणीन हो कॅप्टन बोणकोणीन पडलो. पूण होच राजाचो इश्ट जालो. कोण? हो कॅप्टन जो डच कॅप्टन आसलो युस्तासियस द लेनॉय. म्हणटकूच राजाचो इश्ट तो जालो खरो, पूण त्रावणकोर हांगासर केरला वाटेन तो आतां किरीत भाशेन राजाचो इश्ट जाल्लो, पूण ताचे मोती नासले आपूण जिखून घेतलो, ह्या राजाक आपूण खाला उडयतलो. हाका लागून तो थंय झुजूंक लागलो. युस्तासियस आनी ही जेजूची बरी खबर पळय सद्याक नीलकंठाक बोणकोणीत आसतना ताणें ती ताका दिली. कित्याक नीलकंठ ताका भेट करूंक वेतालो. म्हणटच ताका पवित्र पुस्तक ताणें दिलें आनी जेजूची बरी खबर ताणें दिली. आनी हाका लागून नीलकंठान पयले सुवातेर जेजूक आपणायलो आनी आपल्याचें नांव नीलकंठ आसा तें देवशायम म्हणजे देवाचो आदार हें ताणें आपल्याक नांव घेतलें. आनी किरीत भाशेन एक क्रिस्तांव कसो तो जालो. जेन्ना तो क्रिस्तांव जालो म्हूण ताच्या दुसऱ्या भागेल्यांक गमलें, कोर्टान तो भितर सरलो राजाच्या, तेन्ना सगळे ताका पिडापीड दिवंक लागले. आनी ताची पिडा हे भाशेन आसली, बाबा भयणो आयज बुकाचेर आसा ती बरे तरेन वाचता. ताका रेड्याचेर म्हणजे आमी जाणो रेडो आमच्या गांवांनी आसा, ताका ताचेर भोंवडायलो. एक कुनी कसो ताका लेखलो, तांबडो आनी काळो रंग घालून लोकां मदें ताका भोंवडायलो. सदां ताका 8 जेरबंद ते मारताले. ही पिडापीड ताका ते दिताले. आनी मेळें उदक पिवंक ताका दिसपोटी जेन्ना तान लागताली तेन्ना मेळें उदक पिवंक ताका दिताले. हे सगळें बाबा भयणीनो देवशायम पिल्लाय आनी आपल्या जिवितान खालतीकायेन मानून घेतलें आनी सोंसलें. जाप काडिनासतना देवा खातीर बोकून जेजू खातीर ही पिडापीड ताणें सोंसली. अशें सांगतात की पुलियोरकुची ह्या जाग्यार जेन्ना ताणें एका दिसाक दिमी घालून मागणें केलें तेन्ना थंय फातर आसलो ते सुवातेर. फातरांतल्यान बरें नितळ उदक आयलें आनी ह्या मनशाक बाबा भयणीनो देवान हें उदक पिवंक दिलें. 1752 वर्सा 1752 ह्या वर्सा 14 जानेराचेर कांय सोल्दारांनी ताका फारान जिवेशी मारलो. आतां कसो ताका मारलो? जेन्ना हे फार ताका मारूंक आयले तेन्ना तांची आर्म बाबा भयणीनो चलनासलें. जायतो तेंप हे आर्म ताणें वापरूंक ना. म्हणटच देवशायमान हे आर्म तांचे कडल्यान घेतलें, ताचेर बेसांव घातलें आनी परतून तांकां दिलें आनी म्हणलें आतां तुमी म्हजेर फार सोडूंक जाता, आतां तुमी म्हाका जेजू खातीर मारूंक जाता. आनी बाबा भयणीनो त्या सोल्दारांनी ताका ते आर्म घेवन जिवेशी मारलो. जेजू खातीर आपूण विस्वाशी चाकर जेजू पासत खालतीकायेन जाप नासतना आपलो जीव ताणें दिलो. मायाचे 15वेर ताका पाप साहेबान बाबा भयणीनो किरीत भाशेन आमचो इंडियेचो भाग्योंत म्हूण लौकीक भाग्योंत कसो ताका सांत म्हूण परगोट केलो. मुखार बाबा भयणीनो आज आमी मारयेचें तुस्त गीत शुभ वर्तमानांत वाचलां. सायबीण माय आपूण देवाची चाकोण म्हूण वळखून घेता, पूण आपले साकोरणीचे देवान खालतीकायेन दीस घाली म्हणून ती तुस्त देवाची गायता. ती म्हणटा सर्वेस्परान हे ल्हानवीक चाकोरणीचे दीस घाली. सोदरा वयले ताणें शेवटिले पदवेदारांक ताणें
थंयसर देवयले. कित्याक काय सायबीण मावशे सांगता, कित्याक आपूण देवाची माय जावनूय सगले खालतिकायेन देवाचें उतर आश बोडव्यान तिका घडयलें. त्या वेळार तिणें खालतिकायेन मानून घेतलें. बाबा भयणो, देवाच्या पुताची आवय जावंक ती आसली म्हूण जाण आसली, आपल्याक विचून काडल्या, तरी बाबा भयणीनो आपूण हें सगलें मानून घेता आनी देवान आपल्या खालती ल्हानवीक चाकुर्नीक ऊंच उबारल्या म्हूण ती जाणा आसली. तरी पुत्यान आपली बोडाय तिणें दाखोवंक ना. ल्हानविकायेन देवाचें उतर आंकवारपणाच्या बेसान तिणें मानून घेतलें. ही जावन आसली सायबीण मायची ल्हानविकाय. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आपूण पुताची देवाच्या पुताची आवय जावन आसली, 3 म्हयन्याची ती आसली. पूण जेन्ना आश बोडव्यान तिका कुडयलें, तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ 6व्या म्हयन्याची आसा, आपली गोत ती विसरली. दावी आपले मावशे भयणीची भेट करूंक ती गेली. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, देवाच्या पुताची आवय जावची आसा तिका सांगलें. तिणें आपल्या जबाबान हें म्हणलें, तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर तुवें सायबा दिश्ट घाली. आतां सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. देवाचें नांव व्हड जावं. ल्हानविकायेन देवाचें उतर मानून घेतलें ते उस्तोरेक देवान एक व्हडतें देणें फावो केलें. कसलें? देवाची आवय, देवाच्या पुताची माय तिका केली आनी तिका हो दर्जो पवित्र सभेन बाबा भयणीनो त्याच सर पदवेदार बापान फावो केलो. आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी सायबिणीची परब समारंभांत तेन्ना मारयेन आपल्या जिवितांत जे आश बडव्यान सांगलेलें तें कोणीक तिका सोजमोंक नासलेलें. आपल्या पुतान जेन्ना तिचे सगळें उलयलो, जायते पावटी तिका तें तिच्या मनांत वचूं नासलें. तरी पोत्यान बाबा भयणीनो सगलें हें आपल्या काळजान ती बाळगून सांबाळटाली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मारयेन हें आपल्या काळजान गुंतून दवरलें. जेन्ना जेजू देव मंदिरांत सांडलो आनी मारयेन ताका विचारलें, पुता म्हज्या अशें तुवें कित्याक केलें? आनी पुतान जबाब दिलो, तूं नोकरो आसली म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें रावंक जाय म्हूण, तूं नोकरो आसली म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें सेवा करूंक जाय म्हूण. हें आपल्या काळजान तिणें गुंतून दवरलें. बाबा भयणीनो, आमकां अशें आसा, जेन्ना लग्ना वसऱ्यांत सायबीण माय गेली तेन्ना तिणें पुता लागीं विनोती केली आनी तिणें आपल्या बरोबरच्यांक आसलेल्या त्या चाकरांक म्हणलें, तो सांगता तें करात. सोजमोंक ना तिका पूत आपलो कितें करतलो तो, पूण तिका विश्वास आसलो की आपलो पूत आपलें उतर खाला उडोवचो ना. तिका खालतिकायेन हो भावार्थ आसलो की आपलो पूत कितें ना कितें त्या वेळार ह्या प्रश्नाक सुटावो आनी प्रश्नाक जबाब दितलो म्हूण. खालतिकायेन केल्ले वस्तू बाबा भयणीनो देव आपली नदर घालता. जो मनीस गोरवांची येता, जो मनीस आपल्याकूच वड करता, ताका देव खाला उडयता. हे आमी जायते फावटी आयकता की देवाक आनी गोरवाक पडना. वय बाबा भयणीनो, आज आमी मारयेचेर खालतिकायेचेर आमी नियाळटा तेन्ना तिचे जायते वस्तू पवित्र पुस्तकांत आमकां घडये मेळनात, पूण थोड्योच वस्तू ज्यो आमकां मेळटात त्यो सगल्यो खालतिकायेच्यो आमकां मेळटात. सुभागी जो कुसवो, सुभागी जी व्हडली तुका दूद दिलें, ही उतरां दुसरो लोक म्हणटात जेजूक. तेन्ना जेजू म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता तें पाळटा ती जावन आसा सुभागी. मारयेन देवाचें उतर आयकलें, तें पाळलें आनी आपल्या जिवितांत देख कशी ती जाली. आज एक खालतिकायेच्या नमुन्याचेर आमी बाबा भयणो हो निमाणो दीस, नोवेनाचो 9वो दीस पाळटा. आज तुका आनी म्हाका कितें जबाब जायत? खालतिकायेचो मनीस देवाक आवडटा आनी बाबा भयणीनो मनशाकूय तो आवडटा. जो मनीस ग्रेस जावं गोरीब जावं, जो मनीस फामाद जावं वो नांव नासलेलो जावं, जो मनीस आपल्या लागीं कितें आसा वो ना आसा, जो मनीस एके पदवेर आसा वो तो
चाल तो मनीस आसूं बाबा भयणीनो, जेन्ना आपल्याक दुसऱ्यांचे सेवेक तो खालतो करता, खालत्या उतरांनी दुसऱ्यांक पाचारता, खालत्या उतरांनी दुसऱ्यांची सेवा करता, असल्या मनशाक मान फावो आसता. न्हूच आमी आमच्या उतरांनी ताका वन्नितांव, आमी बाबा भयणीनो ताका एक उंच दर्जो दिता. हांव म्हणटा ही इज अ हंबल मॅन, ही इज अ मॅन ऑफ डिग्निटी, ही इज अ मॅन हू इज टू बी इम्युलेटेड. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी असलें उदाहरण पळयता. मारिया जावन आसा तोच खालतिकायचो नमुनो आमकां. देवशायम पिल्लय हाच्या जिवितांत खालतिकाय कितें ती ताणें आमकां दाखोवड केली. जेन्ना आपल्याक ते जेरबोन मारताले, आपल्याक ते कुसलेले मेळे उदक पिवंक दिताले, जेन्ना त्या बैलाचेर बसून आपल्याक ते व्हरताले रेड्याचेर बसून, जेन्ना आपल्याक ते दुसरे वस्तू करताले, ओगेपणान ताणें सोंसलें. जिवितांत तुका आनी म्हाका आज तोच देव उलो मारता. आमी ओगेपणान सोंसूंक न्हय, पूण खालतिकायेन आमचो बाबा भयणीनो हो जेजूचो पाटलाव करता आसतना ताचे सवें उदीक चिकटून रावंक, आमची उत्मीक वाड जावंक आमकां आज ही नमुणी जाता. मारिया जावन आसा एक नमुणो आमच्या जिवितांत. बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी कसली बडाय करता ते आमकां विचार करुया. जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमकां गोडे दुडू चड आसात म्हूण गोडे, वो आमी चड शिकल्या देखून, वो आमी फामाद आसांव देखून, वो आमचे सवें जायती बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत व्हडलीं घरां आसात, बोंगले आसात, आमच्यो गाडयो आसात, आमचे सवें ग्रेस्काय आसात, हे सगळे आमी पळोवन गोडेक आमी गर्वान भरता. पूण हे 4 दिसांचे वस्तू खंय आमी घेवन वता आमकां विचार करुया. गेल्ल्या 2 वर्सां बाबा भयणीनो हे सगल्यो वस्तू जायते जाणां कडेन आसल्यो, खंय पावलो तांचो बेस? कोवीड जालें आनी जायती आमची बाबा भयणां मरून गेलीं. तांचे व्हडले बोंगले, व्हडल्यो गाडयो, तांचे फामाद स्टेटस, तांचे दुडू कित्याकूच उपकारूं ना ह्या महामारीच्या मुखार. आमकां देव सगल्यांक खालतिकायेन आमचें व्हडपण आमी सोडून दिवंक आज उलो मारता. मारयेन आमकां आपल्या जिवितांत हें व्हडपण केन्नाच दाखयलें ना. व्हडपण बाबा भयणीनो आमकां व्हडपणाचो मनीस ताचो शेवट जावन आसा कुडी ओतम्याचें निसणटण. व्हडपण आमकां बाबा भयणीनो सगल्यांक निसणटणाक पावयता. व्हडपण आमकां बाबा भयणीनो खिरीत भाशेन ह्या संवसारांत वायट वस्तू करूंक वता. खालतिकायचो शेवट जावन आसा आमी ह्या संवसारांत मान मनशाचो घेता आनी स्वर्गार आमकां देवा मुखार एक व्हड तेवो फावो जाता. आज तुका आनी म्हाका हें आपणय, तुका आनी म्हाका हो उलो, तुका आनी म्हाका हें आव्हान, तुका आनी म्हाका बाबा भयणीनो मारिया देख दिता. आपल्या जिवितांत खालतिकायची नमुणी ती जाली, आमकां ती उलो मारता. जशें व्हड व्हड वस्तू केल्यो तेच भाशेन तुमचे सवें तोच सर्वेस्पो देव करतलो अशें ती सांगता. ह्या वर्साचो ब्रीद आमी घेतला. आमच्या बिस्प साहेबान, कार्दियाल साहेबान आमकां ब्रीद दिला, म्हजे फाटल्यान येयात. हो गूढ विशय आमी ह्या वर्सा घेतला. जेजूची पाटलावदारां कशी बाबा भयणीनो खालतिकायेन जेजूचो पाटलाव आमी करूंक वावरुया. पयले सुवातेर आमचें गर्व आमी पयसावया. दुसरे सुवातेर आमचें व्हडपण कुशीन दवरुया. आमचे सगळें आसा तितली भासाभास आमी पयसावया. जायते फावटी आमी सजमतांव. कालच्या दिसाक एक म्हाका तरणाटो विचारतलो, विच इज दॅट फेमस पर्सन हूम आय लूक लायक. तांकां तांच्या एका कंपनीन तांकां एक उदाहरण दिवंक तांकां मागलें. चूज अ फेमस पर्सन हूम यू लूक लायक. कित्याक तरी तांचो एक होमवर्क आसलो. बाबा भयणीनो, आज संवसार आमकां व्हडपणाक आपयता. आज संवसार आमकां फामाद मनशांक आमी नमस्कार करूंक आमकां आव्हान दिता. आज संवसार आमकां दुडू आनी पयशे आसलेल्यांक आमकां नमस्कार करूंक उलो मारता. जेजू आमकां तशें करिना. जेजू आमकां खालतिकाय शिकयता.
जेजू आमकां सेवे चाकरेचें मोन शिकयता. जेजू आमकां सगलें आपल्या जिवितान आसा तें निसणटणाक आमकां पावयतलें न्हय, पूण आमकां सूख संतोश सर्गीच्या राज्यान मेळटलो त्यो वस्तू आपणाक उलो मारता. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो ह्यो वस्तू आमी आपणाक दुसऱ्यांची सेवा करप, एकामेकाचो मोग करप, एकामेकाक पावप, एकामेकाची चाकरी करप, आमच्या जे भावा भयणाक सोडून दिल्यात तांची खबर घेवप, जी कोण पिडेत आसात तांकां भेट करप, जी आमची भावा भयणां आमच्या एक बऱ्या उतराक आशेतात तांकां एक बरें उतर दिवप. ही जावन आसा आमची भेट आमच्या ह्या संवसारांत. तेन्नाच की आमी खरेंच एक खालतिकायेचो नमुनो दुसऱ्यांक दाखोड करतलो. आमची उतरां खालतिकायेची जावं दी, आमची चाल ल्हानविकायेची जावं दी, आमच्या जिवितान आमी खरें अणभवून जे जेजून आमकां शिकयलां ती तत्वां आमी घेवं दी. मारयेन आपल्या तुस गितान हेच म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. हीच भावना आमची आयचे दिसा करुया. मारये भाशेन आमी देवाक वाखाणुया आनी ताणें दिल्ल्यो सगल्यो वस्तू, ताणें दिल्लीं आमकां तत्वां बरे तरेन सांबाळूंक आमी वावरुया. तेन्नाच की आमी खरे जेजूचे पाटलावदार म्हूण ह्या संवसारांत दाखोड करतले. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या वेळार देव आमचो सूर पदवेदार बाप आमकां सगल्यांक ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन जिवंक तो उलो मारता. तर आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी काल्तिकायेन जिवंक मारे भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आपल्या उतरां आनी देखींतल्यान पोरजेक नमुने जावंक तांकां भेट करूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्याक पोरजेन विचून काडल्यात हें जाणा जावन पोरजेची काल्तिकायेन सेवा केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमी सोमेस्तांनी एकचारान सहभागेलीपणान आनी काल्तिकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. आजुनूय एक देश दुसऱ्या देशाचेर झुजता आनी लोक मरतात. तशेंच कोवीड ही पिडा कोबार जावंक ना आनी पिडेन लोक मरता. तर आमकां सोमेस्तांक शांती आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमचे सुरक्षे पासत मागुया. बऱ्या मनाच्या मनशांक सुरक्षा आनी निसर्ग सृश्टीचो सांबाळ करूंक पोरजेचो तेंको आनी सरकारी खात्यांचो आदार आंकवार मारे उदेशी देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा ही मागणी आय.
आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या सेंट विन्संट पालोटी आनी मारी इमाकुलादा समुदायाची भावा भयणी सदांच काल्तिकायेन जिवूंक मारे भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी एकामेका सोवें धिरादीक आनी गोठाय दितोली मनशां जावंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयार बापा थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. दिसपोटी आमी खालती सावन ल्हानविकायेन तुजें उतर आमी पाळूं आनी अशें तुजे पाटलावदार कशें सेवे चाकरेचें मोन आपणावंक आमी करपा मागतना आमची विनोती तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. कितें आमी गावया कितें सक C33. म्हज्या भाव भयणीओ म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोनवड्या बापा बाग्योन तांकवार मारेचे देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दया दिसका आनी आमचे सुर्गीच्या आवयचे मजतींत आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानव शिकोर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी पिसावेस परताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वागेवन तांकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता, सोर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयेडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोडपोर गोटुया. सोम्या जेसू तुझे मोरोन आमी समोरुता, तुझे पुनोची बापोन आमी पोरगोता, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
ही वेदी भोवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींचें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परासोर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाखांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमात्मा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिती. हो जेसू आमकां खालतिकायेचो नमुनो जालो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Smocie tylko dreta, Jezu, kazan mocia, Asiu tu gaszy bukrauta, Baguja siatarka mocia, Asiu tu gaszy bukrauta.
smacie tu kontrekta, Jezu, tak zamoża, a się tu gaszy wukrauta, bagoja siatarka może, a się tu gaszy wukrauta, bagoja siatarka może. उबी रावया. प्रतिगान पयले आमी गायतले उपरांत आमी मारीचें तुस गीत गायतले. पेज नंबर 272. W16 गायनाचे जाल्यार पेज नंबर 272. सर्वेस्पोरान आपले ल्हानवीक साकोरणीचे दीस घाली, देखून सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Amlo molista do barulho,
Moshatagadeva Sove Murgota Udvidarak Sora Voile Shiotika Lanvika Tomai Mogan Urkata Bukelo Yangalus Kota Veliani Kestan Salyan Kali Korun Portika Mosvod Mosor Vespora Akanta Moshatagadeva Sove Murgota Ugrasurum Napliadoya Mogaco Izraela Karniaca Gran Bagita Abrama Ganita Chadrum Buda Dille Utor Misvashidiu Sabata Mosor Mosor Vespora Akanta Moshatagadeva Sove Murgota Muy Baba Pakani Puta Kayatmya Adiyatani Soda Sodaka Muy Baba Pakani Puta Kayatmya Adiyatani Soda Sodaka Mosor Mosor Vespora Vakata Moshatagadeva Sove Murgota Mosor Mosor Vespora Vakata Moshatagadeva Sove Murgota सर्वेस पोरान आपले लानवीक साकुर्नीचेर दीस घाली देखून सोगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यो तांकवार मारे देवा मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसोन दिलाय ह्या पोसोनाचे गोठाये आमचे माये वरवीं तुजी कुशी पाडून स्वर्गात तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावू या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासनाच्या हा सासनान आज किरीत भाशेन आमचो सॅक्टर रेजिना मुंदी हांगासर रावतली तशींच रेजिडेन्सी हांगासर रावतली भावा भयणांक आमी किरीत दिनवासतांव ताणें आज सेवाधर्मीक बरे तरेन आपलो सेवाधर्मीक मांडाबोड आनी हेर सगळी बरे तरेन ताणें केली देखून देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं फाल्यांच्या दिसा सायबिणीच्या जल्माची परब पयले मीस सकाळचे 7 वाजता आनी पुर्वीचे मीस सांजे 5:30 वाजता आमचे फिरगोजेर फाल्यां आवयांचो दीस आमी समोरून तामटस मागता आवयांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन येवचें आनी हांगासर मिसाचे भेटेन सायबीण मायेचे विनवणेंत तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद तुमी मागचो फाल्यां मीस जाल्या उपरांत लिजन ऑफ मॅरी एक ल्हानसो कार्यक्रम करतलीत सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
गीत गाऊया गीताचं T37. Sangatin gahuya Raye swarga vele Kausanta monuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Sobit sundorani Manoman dihuya Ekastariatika Someswa kanuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Tichapayami Viswasan poluya Tichakopat sugli Sodakan nahuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Akwar maikam Sandating gahuya Rayi sorga vele Karsanta monuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Sobit sundorani Manoman dihuya Ekastariatika Someswa kanuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Tichapayami Viswasan poluya Tichakopat sugli Sodakan nahuya Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie Noman, Noman, Noman Marie गीत गाऊया गीताचं T20. Kiratitli
तू तुझ्या गुणाचो दोम शिपरायताय दोम शिपरायताय तुझ्या पायाशी पोरमोचायाचो सगळ्यांक पावयताय चोली बापाची आवय पुताची पोतीन आत्म्याची आंकवार माय आमची पातक्या मनशाची सोम्या जेजूची दोया शेराती पोलीस टास्कारीत आमची सायबीन तू तू लोप सांगाती मोगाला दारीत आमची राणी तू देवा बागेतले विचित्र रंगाचे सुंदर चमो तू स्वर्गा राज्यांतले पृथ्वी देवलोले उत्तम देणे तू स्वर्गा शेदांतले morfa dove con el por morir chiclato yadle nirmorub sole como el bosobi
गिटार